आय सपोर्ट फॉर लोकल वेजिटेबल फार्मर्स. आयज आमच्या पेडण्या सारख्या गांवांत खुबशे आमचे फार्मर्स आसा. आमच्या भाजी जे आयज उत्पन्न करतात आनी ती भाजी व्हरून आमच्या पेडण्या म्हापसा तशेंच आमचे सगळे कडेन व्हरून आमचे लोक हे विकतात. जाल्यार हांकां लागून म्हाका दिसता जी आयज खुबशीं वर्सां जालीं 4 वर्सां जालीं ही फार्मर्सांक जी रेट आहा पळय भाजयेची ती खंय तरी वाडोवपाची गरज आसा आनी ती सरकारान जाता तितली फास्ट हे करून तेंची रेट ही वाडोवन दिवपाची खूब गरज आसा. तशेंच पेडण्या आमच्या म्हाका दिसता हे भाजयेक रेट वाडयना अशें म्हणून फार्मर्स म्हाका दिसता खुबशे कमी जायत आहा. तेका लागून सरकारान जाता तितले फास्ट हेजेर लक्ष दिवपाची खूब गरज आसा. तशेंच आमचे पेडण्यान प्रोक्युरमेंट सेंटर आमच्या पेडण्यान आसा जाल्यार म्हाका दिसता इब्रामपूर गांवांत आनी एक सेंटर जावपाची खूब गरज आहा. कित्याक तांकां डिस्टन्स खूब पयस जाता. इब्रामपूरसून आमच्या पेडण्या येता जाल्यार तांकां 24 किलोमिटर जाता. ताका लागून एक रिक्रुटमेंट हे सेंटर इब्रामपूर गांवांत जावचें. तशेंच 2012 तांकां कोल्ड स्टोरेज मेळटाली. म्हाका दिसता त्या टायमार कोल्ड स्टोरेज आसलेली पूण आतां सरकारान ती कित्याक बंद केल्या तें सांगचें आनी जाता तितलें तांकां कोल्ड स्टोरेज तांकां दिवपाची खूब गरज आहा. कित्याक जी भाजी दुसऱ्या दिसा ती उराना पिड्ड्यार जाता. ताका लागून हेजेरूय हे दिवपाची खूब गरज आहा. लक्ष क्वेश्चन कितें क्वेश्चन उलयला तेजेर सरान आन्सर दिवचे एकदाच सगळे. माननीय मंत्र्यांनी जाप दिवची. स्पीकर सर बरें दिसलें की त्यांनी एकदाच सगळे आन्सर करचे म्हणून सांगलें. परत परत विचारून हय आन्सर करून येता. आनी एक लास्ट क्वेश्चन कितें तू विचारले मरे 3 विचारले तुका कळवना ते ताका कळोना सगळे. लास्ट पेडण्याकारांचे प्रश्न लास्ट तुका एक कळचे विचारता. ना. अरे ते गेले लाव मिरच्याचे प्रय तुम ते आलू लेलो को तेच दिसता. अरे ते पेडण्याकारांचे नाना प्रश्न पाटेकर तुका म्हणटा कळचे ना. आलू लेलो ते भाजी कारभार चलवली तुम्ही. आलू लेलो कांदा लेलो आलू से टमाट सोना लेलो. निकलेगा. हांगा आलू और टमाट लेलो दी भेंडी लेलो. आलू से सोना निकलेगा म्हटलेले. हा हे बरोबर आहे. आलू से सोना निकलेगा. लास्ट क्वेश्चन उरला ते आयज आमच्या सरकारान तांकां सपोर्ट दिवपाची गरज आहा. जे आयज जेन्ना फार्मर्स आसता तेन्ना तांकां 1000 स्क्वेअर मिटर ते फार्मिंग करतात जाल्यार तांकां खंयसर तरी गव्हर्मेंटान स्किमींक लागून हे करचें तांकां. तशेंच जे आयज आमचे धाकटे धाकटे प्लॉटांनी जे फार्मिंग करतात भाजयेचो हे करतात जाल्यार तांकां गवे रेडे खुबशे त्रास करतात. ताका लागून तांकां जे आमचे WRDन जे आतां फेन्सींग घालपाक तेंच्यांनी हे केल्ले पळय तशेंच हांकांय तांकां फेन्सींग घालून दिवपाची खूब गरज आहा. कित्याक जेन्ना गवे रेडे हे करतात तेन्ना तेंचे ते सगळे भाजी बी खावन तेंचे नश्ट करून उडयता. हे आतां सगळे आन्सर मातशे दिवपाचे सर आनी एज फास्ट तेंचे हे करून दिवपाचे सॉल्व प्रॉब्लम. स्पीकर सर मानाजी आमदार बाब प्रवीण आर्लेकर हांच्यांनी विचारलेलो प्रश्न पयलीं म्हणजे फार्मर्स कमी जावंक ना. फार्मर्स हे आमी 2021-22 जे 1102 आशिल्ले ते आज 25-26 1295 फार्मर जाल्या. दर वर्सा हॉर्टिकल्चराक भाजी घालपी फार्मरांची संख्या ही वाडत आसा. स्पीकर सर म्हाका सांगपाकूय बरें दिसता की दर वर्सा आमकां भाजी जी घालता ताजी टनेजूय म्हणजे मॅट्रीक टन जर पळयत आमी जाल्यार ती बी दर वर्सा वाडटा. स्पीकर सर आमी तांकां जी अमावंट पेड करता ती ह्या वर्साक पळयत जाल्यार 532 लाख रुपया आमी आतां पर्यंत पेड केल्या. दर 3 म्हयन्यांनी ही अमावंट ही पेड जाता. स्पीकर सर तिसरी गजाल प्रोक्रुटमेंट सेंटर तांणी जे इब्रामपुरा आमकां आनी एक सेंटर दी म्हटलां. पेडण्याकार तशे भाजी लावपी कश्ट करपी समाज आसा त्या ती तांकां नवीन प्रोक्रुटमेंट सेंटर जे जाय ताजो हांव विचारूय करता आनी म्हज्या हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाक त्या पद्दतीचें डायरेक्शनूय दिता. स्पीकर सर आमी पळयता की हांकां एसिस्टंट आमी 2 तरेन दिता. एक म्हणजे आमच्या डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाच्या मार्फतूय बी आनी डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चराच्या मार्फत. आमी तशें पळोवंक वचत जाल्यार
75% आम्ही असिस्टंट जे शेत करता त्या सगळ्या जाणांक दिता आम्ही वेगवेगळ्या पद्धतीच्यो बियाण्यो ह्यो तांकां दिवपाचे सातत्यान आमचो प्रयत्न आसता तांकां बोरवेल मारपा खातीरूय आमी पयशे दिता तांकां इरिगेशन सिस्टम घालपाक आमी 90% सबसिडी दिता स्पीकर सर हाज्या व्यतिरिक्त आमी तांकां डीप इरिगेशन आणि फेन्सिंग हाज्या खातीर 90% सबसिडी दिता स्पीकर सर आमी आतां रेट ठरयता आसतना म्हणजे एक गोष्ट बरोबर आहा की हो रेट आमी 5 वर्सां पयलीं ठरयल्लो आनी तेन्ना 150% ऑफ द तेंचो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट हो कन्सिडर करून ठरयल्लो बट तुवें जो रेट वाडोवन फार्मर्सा खातीर मागला ताचो डेफिनेटली आमी विचार करता आणि त्याचो कितें तरी रेट वाडोवन दिवपाचे जे पयलीं हांव एकदां सपोर्ट प्राइस त्यांचं वाढवून तोच सांगता तुका सपोर्ट प्राइस म्हणजे त्यांचो रेट या. ना आमी डेफिनेटली तुवें सपोर्ट प्राइस जो मागला पळय न्ही आमकां फार्मरा खातीर हो सपोर्ट प्राइस दिवपाचो कारण आमी स्पीकर सर आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय ह्या कॅम्पेनिंगाच्या सकयल खूप मोठ्या प्रमाणात माननीय मुख्यमंत्री म्हणजे प्रश्नकाळ सोंपलो आसतले, प्रश्नकाळ सोंपलो खूप मोठ्या प्रमाणात वाडयला आमी स्वयंपूर्ण गोंय मोहिमेच्या अंतर्गत तांकां सपोर्ट करता स्पीकर सर प्रश्नकाळ